क्या क्या था, ये कैसा आग लगा? वो रिजाल नाम करके वो आग लगाया है। वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है। क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था, अड्डा खाली करने के लिए नोटिस आया था। तो हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया। केस भी चल रहा अभी हम लोग का, कोर्ट में केस भी। आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे, हम नहीं देखा, हम लोग देखे। वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? हाँ, झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है। वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए, सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था। आपका पार्टनर तो क्या था वो? नहीं, हमारा कोई नहीं था, सब लोग इधर रहते थे। लेकिन वो क्यों झगड़ा किया, आपको ये गिर रहा था? वो जगह के सोचता कि बोलता हमारा है। ये तो जगह आपका है? नहीं, हमारा भी नहीं, उसका भी नहीं, कौमी जात का जगह है। कौमी जात का जगह है? तो आपके पास परमिशन है ये चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं है। किसने आपको डालने को दिया था? वही वो वाला दिया था। किसी का भी परमिशन नहीं लिया आपने? नहीं। लेकिन ऐसा चलाना अलाउड है? अब अलाउड है नहीं है, नहीं चला रहा हूँ, भाड़ा दे रहा था हम लोग। किसको भाड़ा दे रहा था? वो जोजे करके है। कौमी जात का? नहीं, कौमी जात का नहीं, ये घर वाला, ये घर वाला। अजूजे को भाड़ा दे रहा था लेकिन परमिशन कुछ नहीं लिया था? ओके। कैसा लगा वो तो उसने आग लगाया? 100% लगाया, 100% नहीं लगाया। और मेरे नमाज पढ़ने गया था, हम नहीं था। लेकिन कौन था इधर? वो आदमी लोग थे, 4 लोग, हमारे तो कोई नहीं था। अच्छा, क्या बोलते हैं आदमी लोग, क्या बोलते हैं? बोले कोई लगाया है, ऐसा बोल रहे हैं। लगाया है। अभी कितना ये है स्क्रैप यार्ड? 5-6 था। बंद है, सब बंद है। बंद था? कभी से बंद था? अभी 1 साल से बंद है। 1 साल से बंद है? हाँ, 1 साल से बंद है। अभी क्या कौन तुम्हारा कोई आएगा जैसे भी? बोला हूँ, बुलाया हूँ, इधर उधर बात कर रहा हूँ सब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गामा है। आणि म्हजो वड सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हे केले, डेमोलिश काढले. तो काय 2 डिपार्टमेंट येऊन ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायती शेतकारां आमची फुड्यान येताली, कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांयच जायना, पीक ना, सगळे हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले, रोवन कांयच फायदो नासलो. सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण ते जाल ना. सो आमी मागता हे बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक ही सगळी शेतां रोवपाक मेळटली. हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात, धंदो करतात. तो ते आपले धंदो करतात, ते केन्ना बोकड्यो पोसता, कोंबयो पोसता. सो ते करपाक जायना, पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता. फायर एक्सटिंग्विशर बी काय सर्व्हिस बी काय ना फायर सेफ्टी काय ना तुमकडे? ना कांयच ना, ते सेफ्टी काय ना. आख्खे सगळे कितें केमिकल कोळसो आनी कितें कितें नाक जालें, कितें हाडून ते पावसा दिसान ते हितून वयता, शेतान वयता. सो तेका लागून ते आमकां हे जाय तितले बेगीन डेमोलिश केल्ले जाय. पंचायत तुम्ही रेजोल्युशन घेतलेले हांव ऑलरेडी फॉर्वर्ड केल्ली सगळी जाल्ली आहा. पळय आमी आतां केलोसी आसा, विलेज पंचायत ऑफ केलोसी. आनी हांगासर आतां म्हाका जालें एक अर्दवर जालें, म्हाका कॉल येयलें अशें हांगासर उजो पेटला. ताका लागून हांव बेगीन हांव वास्को आहलो, आतां हांगासर हांव पावलां. म्हजे आमचे पडताली केलोसीचो आमचो पंच आसा जॉन तवारीस. तशेंच आतां आमी पळयतालो, हांव विचारतालो, म्हाका पूर इन्फॉर्मेशन मेळना म्हणटरी आसतना आतां हांव डिस्कस करतालो बाबा कसो उजो लागलो. ते म्हणून आपूण कितें नामोजा कितें गेल्ले आनी हांगासर कितें उजो लागलो, आपणे हांगासर कोण आसोंक ना अशें म्हूण तेगे इन्फॉर्मेशन. आतां एक्झॅक्ट कितें जालें तिवूय म्हाका खबर ना. हांव ती आतां कितें जालें तें आमी इन्क्वायरी चालू आसा आनी आमकां हांगासर सगळे आमचे PIM बाकीचे आमचे फायर ब्रिगेडचे सगळे हांगासर येयलेले आसा. आनी हांव पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड भरपूर व्हडलें आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना. आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां तेका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली, पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्वर्ड जाल्ली आसा. आनी तेका लागून हें आतां पेंडींग आहा. हांव म्हणटा हें इतलें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता. आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा, कोण बोकड्यो बी आहा. हांगा बोकड्योय पोसले, कोंबयोय पोसले. हांगा कितें कांय चलना पळय, आख्खें हें जंगल करून उडयलां पळय हांगा. हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. आनी PIकूय सांगलां, बाकी डिपार्टमेंट येयले तेकाय सांगलां हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कितें हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी हांवूय पळयतलो हें एक्शन घेवपाक, हें एक्शन जावपाकूच जाय. जी स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ही कंप्लिटली बंद जावपाक जाय, नाल्यार हो हेडेक आमकां सगळे आमचे जावं मिनिस्टर CMाक मागीर MLA सरपंचाक पंचाक एवरी टायम आमकां हे लोकांक हे येता फीडबॅक येता बाबा स्क्रॅप आहा ती हें जावपाक जाय.
डेमोलिश जावपाक जाय ही ऑल गोवा लेवलाचेर हे असले सेम स्टोरी आनी कितें हाडून कितें घालता वय ओ कितें कंट्रोल जायना वो आतां कितें आतां फायर ब्रिगेड तो ऑफिसर सांगतालो व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा हो कंट्रोल जावपाक कित्याक हांगासर तो म्हणटा आतां माती बी हाडून कंट्रोल करचो पडटलो पळय हो कितलो व्हडलो तो उजो हो कंट्रोल कसो जातलो जेसीबी हाडपा जाय मागीर माती हाडून ती घालची पडटलो म्हणटा ना व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा कंट्रोल जावपाक स्क्रॅप यार्ड वरून सांगता गव्हर्नमेंटाची जेसीबी हाड म्हणटा मातसो तो तो सांगपाक कोण आनी तेजेर हाडपाक जायना हे सगळें इनलिगल तो करता आनी गव्हर्मेंटान हें करपाची इतले सर ऑन कॅमेरा तेंच्यानी सांगले की आपल्याकडे परमिशन काय ना आपण कोणाक तरी भाडे दितालो ह्या जाग्याचे म्हणून तिने ऑन कॅमेरा सांगला सर पण हांव विचारता हांव इन्क्वायरी करता पळय आतां तेजे भितर कोणाचे तो हांवें आयकल्लें म्हणून ते कमदार लँड आतां प्रायवेट कमदार म्हाका तितली एक्झॅक्ट खबर ना पूण तेच हांव विचारून हांव पळयता न्हू म्हाका हांव एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना म्हाका हांव पळयता कशें कितें पंचायतान म्हाका ऑलरेडी कंप्लेंट जाल्ली आसा आनी तेजे डेमोलिशन बी येयल्लें आसा पूण तें डेमोलिशन कितें वेल्डअप जावन उरलें दोन डिपार्टमेंट कितें येवंक ना ताका लागून हें जाल्लें आसा उरलेलें आसा सर आता गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळे बेजार जावपा हिंगा रस्तोय ना कंपाऊंड बांदून दवरला तेणे म्हणजे आख्खी लँड आहा तीच हे करता हांव तेंच पळयता विचारतालो बाबा हें लँड आमची म्हाका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणजे कमदार लँड अशें म्हणटा पळय हांगासर आमची शेतां आसा पळय ही शेतां लोकांनी सोडल्या पळय हे स्क्रॅप यार्डा लागून हे स्क्रॅप जर हांगासर आहले हे आमगे शेतकारांक तिकडे इतले प्रॉब्लम पळय हे सगळे हांगा सोडल्या कितें स्क्रॅप यार्ड कितेंय तर पोतरी आसा कितें आसा हांगासर गेले जाल्यार लोकांक पांयांक बी लागपाक शकता हाचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक ही आमची शेतां परत आमकां रोवपाक जाय आनी हांव पळयतलो हें कित्याक लागून अशें इन्सिडेंट हो कित्याक लागून जालो तो आनी जाता तितले बेगीन हांव बंद करपाक वतलो